आकाशवाणी पणजी. ऐकूया वळेरी मतदाता जंक्शन. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन. आयचो वाटो वळख. उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षन्तद भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः. दर्याचे उत्तरेत आणि हिमालयाचे दक्षिणेत जो देश असा ताका भारत म्हणटात आणि तिच्या सपुतांक भारती. हा विकासाच्या मार्गाचेर फुडें आसा. गावाक शारा लागीं जोडपी पायवाटांनी आता मुखेल मार्गाचें रूप घेतला. म्हजे जनते लागीं खूब अधिकार आसात, कर्तव्य आसात. तातूंतलोच एक आसा जनतेची सरकारांत भागीदारी, जाका म्हणटात निर्वाचन, जनादेश. येयात तुमची भेट करता भारत आणि भारती कडेन, जी तुमकां दर सप्तकाक निर्वाचन आणि जनादेशा संबंधीत कांय म्हत्वाच्यो गजाली लागीं जोडटली. नमस्कार. येवकार तुमकां सगळ्यांक मतदाता जंक्शनात. म्हजें नांव भारती आनी म्हज्या वांगडा आसा. नमस्कार इश्टानू, हांव भारत. आनी दोगांय मेळून जाल्यात भारत भारती प्रोग्रामाचे होस्ट आनी इश्ट. भारत फक्त हांव आनी तूं ना जंक्शनाचेर, आमच्या वांगडा पास्ट आनी फ्युचर लेगीत आसा. हें कितें प्रकरण भारती? वेंचणूक काका नमस्कार. आतां वेंचणूक काका कित्याक आपोवंक लागलें? मातशी फाटल्या वटेन तुजी तकली घुंवडाय. अरे नमस्कार भारती. आयलो तुमचो सगळ्यांचो काका. कोणा लागीं मेळोवपाचें आशिल्लें? वेंचणूक काका नमस्कार. येयात मेळात भारता लागीं आनी भारत मेळ काका लागीं. वेंचणूक काका आनी काकाल्यो काणयो. अरे भारती, संवसारभर लोकतंत्र आयल्या उपरांत संवसार बदलतना ह्या दोळ्यांनी पळयला. ह्यो फक्त काणयो न्हयत, ही खरी गजाल आसा आमचे लागीं. अरे वा, कल्पना, आपका जवाब नाही. अरे आतां तुका कितें जालें? म्हजें नांव कित्याक बदललें? ते हे खातीर तूंय मातशी तुजी तकली फाटल्यान घुंवडाय. आनी मेळ आमची सायबर एक्सपर्ट कल्पना जीक. वा, म्हळ्यार म्हज्या भाशेंत म्हाका जाप दिली. क्या बात है. कमाल तुजी कल्पना. म्हजी आनी तुजी इश्टागत आतां पक्की जाली. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. दीदी, पक्की इश्टागत तर म्हजी डेमोक्रेसी वांगडाच आतां तुजे वांगडाय जाली. वा, कितें मजा आसा डेमोक्रेसीची. आतां तर आमी युवा वेंचणूक काकाच्या गायडन्सांत देशाक नवी दिका दिवनच थांबतली. तर भारत हे आसात आमचे पास्ट आनी फ्युचर. आनी हय, आतां सुरू करुया. तुमी कितें आयकूंक शकतात? कसली चर्चा चलता ती गांवांत? अरे इश्टा, ती काकी वताली माथ्यावयलो पदर काडून वोट दिवंक. छगन काकाली घरकान? हय, ती छगन काकाली घरकान आमची काकी. हांवें म्हळें, काकी वोट कोणाक दितली? तर म्हणूंक लागली, वोट तर म्हाज्या घरकाराकूच दितली. आनी कोणाक दितली? सारकें उलयली ती. हांवें म्हळें, तें बरें आसा. वेंचणूक चिन्ह आसा सत्री आनी सूर्य. सत्रेक दितली काय सुर्याक दितली? तर म्हणूंक लागली, सत्रेक दितली. सुर्याक कित्याक दितली? तेन्ना हांवें फकाणांनी विचारलें, आगे काकी, काकान हें सांगलें ना, जर पावस आयलो जाल्यार सत्रेक दी आनी वत आयलें जाल्यार सुर्याक दी. तर बदलून आयलो तिचे वोट? ना, काकी खूब जागरूक आसा. गांवच्या बायलांच्या जागृती पंगडाचें मुखेलपण अशेंच दिवंक ना तिका. वेंचणुकेची गजाल फकाणाची न्हय इश्ट. हय. तांकां नवी रेडिओ कार्यावळ मतदाता जंक्शन विशय सांगलें? अरे बरें खबर आसा तिका. काकीक तर बूथ लेवल अधिकाऱ्या सारकें गिन्यान आसा. सारकें सांगलें तुवें. काकी पदर तोंडाचेर घालतात, दोळ्याचेर न्हय. हय. आयज कामाची गजाल सांगल्यात. घे, आनी एक कामाची गजाल आयक. चल सांग. अरे म्हजे कडल्यान न्हय, हांचे कडल्यान आयक. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अभिनेता पंकज त्रिपाठी। मुझे लगता है कि भारत में जो चुनाव है ना,
वो छोटी छोटी कहानियों का एक बड़ा संग्रह है। तो आपको क्या करना है कि मतदान के दिन आपको मतदान बूथ पे जाना है, अपना पहचान पत्र लेके बिल्कुल सोच विचार विवेक से अपना मतदान करें, क्योंकि ये मतदान जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जो एक आम आदमी को मिलता है, हर मतदाता को। वाह दीदी, आता कशें जालें? भारतातली वेंचणूक संवसारातली सगळ्यात व्हडली वेंचणूक आसता, पुराय तरेन पारदर्शी, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष. आणि खरो सेलिब्रिटी आसता वोटर. तुका खबर आसा, देशान आतां मेरेन जाल्ल्या वेंचणुकांनी फाटल्या खेपेच्या लोकसभा वेंचणुकांत म्हळ्यार 2019 सगळ्यांत चड वोटरांनी वांटो घेतिल्लो. सामके सारके सांगले तुम्ही वेचणूक काका, सामके सारके. हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान. हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान. लोकतंत्र हमको प्यारा है, ये सबका अभिमान. फर्ज हमारा सबसे पहले मन का मतलब जाने हम. इसकी ताकत, इसकी फितरत अच्छे से पहचाने हम. वेलकम बॅक. तुम्ही ऐकतात कार्यावळ मतदाता जंक्शन. आता आमचे वांगडा होशंगाबादच्यान जुडटा 21 वर्साचो युवा वोटर, जो फक्त जागरूकच न्हय जाल्यार एका NGO लागीं जुळ्ळा आनी हेर युवकांकूय मजत करता वोटर्स आय कार्ड करूंक. नमस्कार जी, मेरा नाम मोहम्मद नईम सेठी है, मैं एक NGO से हूँ. आपने अपना वोटर ID कार्ड बनवाया? मैंने दफ्तर में जाके 6 नंबर का फॉर्म भरवाया. फॉर्म भरवाने के बाद फिर 21 दिन के बाद इंक्वायरी आती है. 21 दिन के बाद फिर वोटर ID कार्ड आता है. यही प्रोसीजर कोई भी अगर व्यक्ति यूथ या मतलब जैसे आता है मेरे पास. वोट डालना क्यों जरूरी है? हम लोग इस देश के वासी हैं, हमारा पूरा अधिकार है वोट डालना, और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति को अपना ये सम्मान लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत बड़ा सम्मान संविधान हमें मिला हुआ है. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. नईम, भारत तरणाटे तर वाट पळयतात केन्ना ते 18 वर्सांचे जातले आणि वेंचणुकांत वांटो घेतले. हांव उलयलें हिमाचल प्रदेशाच्या सोलनाचे निशा कडेन. निशा, आप ये बताइए कि कैसे बनी आप वोटर? दीदी, हमारे एरिया में तो BLO ऑफिसर ने मदद की और वो जो फॉर्म होता है ना 6 नंबर वाला, वो भरवा दिया. कुछ दिनों के बाद इंक्वायरी आई और उसके कुछ दिनों बाद मेरा अपना वोटर ID कार्ड, जिसमें मेरा अपना नाम निशा चौहान लिखा था, मेरे हाथों में था. तो आपने वोट डाला निशा? जी दीदी, 2019 में ही मैंने चुनावों में हिस्सा लिया और वो मार्क लगता है ना उंगली पर, वो सबको दिखाती थी मैं. वोट डालना क्यों जरूरी है? यही तो एहसास दिलाता है हमें जिम्मेदार नागरिक होने का, और ये हक भी कि हम निर्वाचित नेता से सवाल भी पूछ पाएं. मुझे लगता है कि सभी युवाओं को 18 का होते ही वोटर ID कार्ड बनवा लेना चाहिए और यूथ पावर दिखानी चाहिए. थैंक यू सो मच निशा, हमसे बात करने के लिए. वेल डन. भारती, हांगा मतदाता जंक्शनाचेर आयकुप्यांची जर मातशी भागीदारी जायत जाल्यार आनीकय बरें जातलें. पूण हें कशें जातलें? जर मतदाना संबंदीत कसल्याय विशयाचेर आयकुपी आपणे बरयल्लें गीत नाजाल्यार कवितेचें 1 मिनटाचें रिकॉर्डिंग आमकां धाडीत जाल्यार कशें जातलें? क्वायट इंटरेस्टिंग. निर्णायक दळा वरवीं वेंचतकीच आमी तांचें प्रसारण आमचे कार्यावळीन करतले. पूण एक सॅम्पल दिल्यार बरें न्ही? तें आनीक सांगूंक जाय. हे घे, सॅम्पल तयार आसा. हें धाडला भोपाळ मध्य प्रदेशाचे युवा आयकुपी वेदांश पाठक हाणें. इस लोकतंत्र की दुनिया भर में मिसाल रहे. हम मतदाता, हमें मुस्तकबिल का ख्याल रहे. आँखों में सपने, आँखों में सपने, होठों पर हरदम सवाल रहे. इस लोकतंत्र की दुनिया भर में मिसाल. हे लोकशाहीची संवसारभर देख उरची. वा वा, काळी जिंकले या भुरग्यान. अशेच तरेचे रेकॉर्डिंग आमकां तुमी तेच तरेन धाडूंक शकतात जशें वेदांशान धाडलां. आणि हाचे खातीर तर 2 तरा आसात न्हय. एक तर WhatsApp नंबर आणि दुसरो आमचो ईमेल. आता आमचो WhatsApp नंबर आसा 9999031950. परतून एकदा 9999031950. आणि आमचो ईमेल ID आसा mjunction@eci.gov.in, म्हणजेच MJUNCTION@ECI.gov.in.
फकत युवच न्हय, काका, ताई, मामा, आत्या तुम्ही सगळी आपणाले अनुभव रेकॉर्ड करून धाडूंक शकतात. वा, ही तर खूप बरी तरा आयकुप्यांक हे कार्यावळीत वांटो घेवपाची. येयात आता वता वता कांय गजाली वोटर हेल्पलायन ॲपा विशीं सांगुया. हांवें तर वोटर हेल्पलायन ॲप पयलींच डावनलोड करून दवरला. आणि बाय कल्पनान तिच्या या वेचणूक काकाक लेगीत अपडेट केला. पळयात, म्हज्या हातानूय आयला वोटर हेल्पलायन ॲप. तर ह्या वोटर हेल्पलायना ॲपा विशीं आमी आमच्या फुडल्या खंयच्याय एपिसोडांत पुराय म्हायती दितले. कितें म्हणटा कल्पना? हय दीदी, खूब इंटरेस्टिंग ॲप आसा हें, चड करून यंग वोटर्सा खातीर. हालींसराक तर सगळे मोबायल यूज करतात, तर सगळ्या खातीर हें बेस्ट ॲप आसा. आमचे वेचणूक काका तर खूब खोशी आसात. हय कल्पना, भारत आणि भारती एक एपिसोड तर जायच हाचेर. तुम्ही सांगलें आनी आमी मानलें, नक्कीच जातलो. भारती, आता गजाली थांबोवपाचो आणि मतदाता जंक्शनांतल्यान निरोप घेवपाचो वेळ जायत आयला. मातशें घड्याळ तर पळय. अरे हय, वेळ कसो गेलो कळ्ळेंच ना. पूण आमच्या आयकुप्यांची क्विजांत वांटो घेवपाची संद वचची न्हय. पळोवया कोणाक कितलें खबर आसा तें. तर हो आसा प्रश्न. राष्ट्रीय मतदार दीस केन्ना मनयतात? हां, राष्ट्रीय मतदार दीस केन्ना मनयतात? सारकी जाप दिवपी सगळ्या आयकुप्यां मदीं लॉटरी वरवीं वेंचतल्या एका भाग्यवंत आयकुप्याक मेळटलो पुरस्कार भारत वेंचणूक आयोगाच्या सौजन्यान. तुमच्यो जापो आमकां सोमारा मेरेन मेळूंक जाय. व्हॉट्सॲप नंबर 9999031950. हां, 9999031950. आनी आमचो ईमेल आयडी आसा mjunction@eci.gov.in. तुमची जाप धाडटना यादीन तुमचो नामो आनी मोबायल नंबरूय आमकां धाडात. ताचे वयल्यान आमी तुमच्या लागीं संपर्क करूंक शकतले. तर भारती, आता आयकुप्यांचो निरोप घेवपाचो वेळ जालो. बाय भारती, हो जो तुवें व्हॉट्सॲप नंबर सांगला न्हय, ताच्या निमाणे कडेन 1950 येता न्हय, ताची एक काणी आसा. ती हांव फुडें केन्नाय सांगीन. ते मेरेन हांव कितें करूं? बाय कल्पना, तूं न्हय ते मेरेन कल्पनाच कर. तर कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं येयात आयकुया भारताचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त श्री राजीव कुमार हांचो हो संदेश. निर्वाचन आयोग का अपने मतदाताओं के साथ कनेक्शन, उनके साथ सीधा संवाद और द्वितरफिया संवाद, वो हमें बता सकें और हम उन्हें अपनी बात पहुंचा सकें, ये सबसे ज़्यादा जरूरी विषय है. लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है जो आउटरीच का, वो ऑल इंडिया रेडियो भी है. ऑल इंडिया रेडियो की पहुंच को देखने के कारण इलेक्शन कमीशन ने एक 52 एपिसोड्स का एक ही आपसे सीधे संवाद करने का भी प्रोग्राम बनाया है. तो हर फ्राइडे को हम आपसे सीधे संवाद करेंगे. एक सामयिक विषय जो होगा, जो उस समय में चल रहा है, जिसकी आवश्यकता है, उसके बारे में संवाद करेंगे. उसमें आपसे प्रश्न भी आपके लेंगे और जो उस प्रश्नों के विषय में आपको बताना है वो भी बताएंगे. और किस हफ्ते में क्या विषय लेने जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे और उसमें विशेषज्ञों को भी जोड़ेंगे, ताकि एक वार्ता हो सके और संवाद हो सके, जिसका दोनों जो उद्देश्य हैं कि आपकी बात हम सुन सकें और हमारी बात को जो उसमें निदान है वो आप सुन सकें. अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न होगा जिसका उस एपिसोड में जवाब नहीं दिया तो अगले में दे देंगे. ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ने का भी मतलब क्या हुआ कि पूरी कंट्री में जितने भी विविध भारती के चैनल्स हैं, बहुत सारे FM के चैनल्स हैं, बहुत सारे प्रादेशिक भाषाओं के चैनल हैं, उन सबके साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं और प्रादेशिक भाषाओं में आपके साथ जुड़ रहे हैं, ताकि भाषा भी वो हो जिसमें आपको हम ज़्यादा अच्छे से अपनी बात बता सकें. फुडल्या सप्तकात हेच सुवातेर ह्याच समयार आमी परतून मेळटलीं. आमचे हे मतदाता जंक्शनातूच आसतलो आमचो मिटींग पॉयंट. जंक्शना वयल्यान तुमकां सगळ्यांक आमी करतात नमस्कार. गुड बाय. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले, वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम. मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन. मतदाता जंक्शन # मतदाता जंक्शन. ही आशिल्ली आयची वळेरी मतदाता जंक्शन. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी